दिसा उपरांत तुमकां येवकार। फोंड्या सोमारा जन्माष्टमी मनयली। ह्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। भुरग्यां खातीरय कृष्ण राधा रुपांत सचपाची वेशभूषा कार्यावळ जाली। आरडीएक्स खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। एवरी वर्सा आमी जन्माष्टमी साजरा करतात। तेजे खातीर आमचे ऑलमोस्ट 3-4 म्हयन्या पयलीं आमची तयारी जाता आनी आमी थ्रू आउट फोंडा एरिया आमी पॅम्पलेट वाटा लोकांक इन्वायट करता। हेजो उद्देश की सगळ्या लोकांनी कृष्ण जन्माष्टमी बद्दल जाणीव जायचे। आमचे गोंयांत खूब जाग्यार जन्माष्टमी करता, पूण ही आमची एक वेगळी प्रकारची हितून सगळ्या लोकांक येवंक मेळटा आनी तांकां स्वता सगळे कृष्णाचो अभिषेक करपाक मेळटा। तशेंच आमचे प्रवचन आसता, महाप्रसाद जाता आनी कीर्तन आसता। सो हे म्हाका की सगळ्यांनी अशें लाभ घेवपाचो एवरी इयर आसता आनी अशेंच येत रावपाचें आमचे तांकां एक बरो एक्सपिरियन्स गावलो आनी कृष्णा भक्तीक तांकां तेंचे प्रोत्साहन गावता। पयलीं आमी जेन्ना अभिषेक करतना देवाची आरती करता, तितूंत आमी मधुपाक आसता, तितूंत मोव आनी दूद आसता आनी मागीर आमी इश्टदीप घेवन देवाक दाखयतात आनी मागीर आमचे द्रव्य म्हणटा तें दूद आसता, दही, मोव आसता आनी आमचे फ्रूट ज्यूस आसता आनी अडसराचें उदक आसता। तशेंच आमचे बाकीचे आयटम आसता आनी तितून आमी अभिषेक करता। वैष्णव परंपरा जी आसा, जी गौडे वैष्णव परंपरा, तितून जे आमी फॉलो करतात आनी हे आमी अभिषेक आमचो असो प्रोसिजर आसता की अभिषेक आसता आनी मागीर कीर्तन आसता, प्रवचन आसता। ही वैष्णव परंपरा आतां गोंयांत आमी करता, दही हंडी फोडटा, मागीर हे करता, पूण अशी प्रकारची ही वैष्णव परंपरा आसा जितून कृष्णाचो अभिषेक करपाचो आसता आनी मागीर तेजी आरती आसता। सो कंप्लिटली तुमचो दीस ते तितून कृष्णाचे बद्दल चिंतनान तुमचो दीस वयता।